मंगळारा सावळे पिळण आशिल्ल्या झरीचे पंचायतीन फुडाकार घेवन नितळसाण करून नूतनीकरण केला। ह्या झरीचे पंचायतीन शुद्धीकरण करून लोकांच्या सेवे खातीर ही झर उक्ती केल्या। आरडीएक्स गोवा खातीर पिळणच्यान गौतम शिरोडकार। आयज आमी हांगा सावळ्या पिल्यान हांगा आसा। ह्या झरीचें काम पिळ पंचायतीन हातीन घेतलेलें आमी। गेली 20 वर्सां हांगा ही स्ट्रक्चर उबो आसलो झरीचो, पण अनयूज आसलो। काही कारणांक लागून हांगा तो यूज जायना आसलो, पण पंचायतीन अशें लास्ट इयर ठरयलें की बेगांच्या बेगान हे झरे आहा, नॅचरल रिसोर्सीस आहा, हे बेगांच्या बेगान हांकां एक जिवनदान दिवचें म्हणून। आनी ह्या लोकांक ग्रामस्थांक लागून हेजो यूज जावपाक जाय। गेले 8 दीस पयले हांवें एक्सपेरिमेंट बेसिसाचेर झरो चालू केलो, टँक फूल करून थेयली। पिळणचेच न्हय, आसपासचे विलेजीचे कितकेशेच हांगा ल्हान भुरगे, कितकेशीच आमचे सिनियर सिटीजन्स कितकेच येवन हांगा लाभ घेतलो झरीचो। हे मेडिसिनल वॉटर आहा, हितून वखदी उदक म्हणटा आमी, दोळ्यांक स्किनाक सगळ्याक हे बरें। अशा तरेचो आमकां हें वरदान लाभलेलें सावळे हांगा पिळण गांवांक ह्या। हेचो आमचे सगळ्यांनी हें संवर्धन करपाक जाय, राखण करपाक जाय, जतन करपाक जाय। सगळ्या विलेजरां कडेन म्हाजें अपील करता, सगळ्यांनी हे पंचायतीचेंच काम न्हू, आमी काम आमचें केलें। आतां हे सगळ्यांचे तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुमची जबाबदारी प्रत्येकाची, हेंच्यांनी हे सांबाळून घेवपाक जाय झरो। असलें आमकां फुडें केन्नाच मेळचें ना, आमी हे डिस्ट्रॉय करचें न्हू, अशें आमी हे प्रिज्यूम करून घेवया आमच्या फ्युचर जनरेशनाक। आनी हेजो जाता तितको आमी फायदो करून घेवपाचो। अशे खुबशे झरे आमचे हांगा फुडें आनिकूय आहा, हे सगळे आमी सांबाळून घेवया आनी हेजो बरो उपयोग आमी आमच्या गांवांक करुया, आमच्या भुरग्यांक करुया। पिवपाकूय उदक हे उत्तम आसा अशें हांवें टेस्टूय करून घेतलेली आहा। हेजो जो प्रमाण आहा पिवपाचो, हे बॅक्टेरिया फ्री वॉटर, हे कसल्योच बॅक्टेरिया भितर ना। तेका लागून लोकां कडेन मागता हे सगळें सांबाळून घेवपाक जाय आनी असोच आमकां सपोर्ट करात। भरपूर कामां पिळण पंचायत झेडपी आमचो आहा, तर सगळ्यांनी तुमच्या सपोर्टाचेर खुबशीं कामां हांगा करुया। ही फर्स्ट फेज जावन आसा, हेजी फुडली फेजूय आनिकूय काम आहा, हे पावसाच्या नंतर ते आमी स्टार्ट करपाचें हांगा। असोच तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट, तुमच्या सगळ्यांचें सहकार्य लाभतलें अशें देवा कडेन मागता। खूब खुशी जाता हांगासर हे पळोवन, कित्याक खूब वर्सां जाल्लीं हांगासर हे जवळ झर कोण वापरिनासलेले, कारण सगळे हळशीक जाल्लेले। आनी पंचायतीन हे सगळे क्लीन करून घेवन, सगळे रिनोवेशन करून एक बरें उदाहरण दाखोवन दिल्लेलें आसा की मनान जर पॉझिटिव्ह विचार आसात आनी गांवच्या बद्दल जर आमी प्रेम जर आसात जाल्यार काम कसलेंच कठीण नासता।